It is a sad occasion today. कित्याक एक्सपेक्ट कोणे करूंकच ना. लास्ट जी मेमरी म्हाका पर्सनली हांव घेवन वयतलो ती जेन्ना आमी मंत्रालय एक 1 वीक पयलीं प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना थिंग आसोन एकठांय एकमेका जाप करून एक मातशी बारीकशी फोकाण करून ही मेमरी म्हाका सुद्दां मुगे पर्सनल मेमरी उरता ते कडेन. सो 2 पार्ट चीफ मिनिस्टर जालो. सो ही वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम आनी गुंडाराज नाक अशें असली ताणें कन्विक्शन आहली ताका आनी असलें कन्विक्शन आसलेलो तो होम मिनिस्टर आसतना ताणें MLA पासून ताणें भितर घातलेलो. सो आय थिंक देर इज अ लॉट ऑफ मेमरी. एड्युकेशन सिस्टम क्रिएट केलें ताणें आपल्यागे खूद तेगे कॉलेज आहा. सो आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनॅलिटी. वी प्रे फॉर हीज सोल टू रेस्ट इन पीस. He is only going to leave memories of good things that he has done and that we all can follow. A great person. We had the opportunity and I had the opportunity of being his colleague in the assembly, and I pray for his soul to rest in peace.